ऑगस्ट हो सामको कार्यक्रमाची रेलचेल आशिल्लो म्हयनो रवींद्र भवना खातीर आनीक रवींद्र भवनान गेल्या 2 वर्सां भितर साश्टी म्हालांतल्या आनी भायल्याय बी वेगवेगळ्या संस्थां कडेन टायअप करून तांच्या साथीन वेगवेगळे कार्यक्रम केलात। आमकां दिसता की रवींद्र भवन हे वेगवेगळ्यो ज्यो सांस्कृतीक संस्था आसात मडगांव आनी साश्टी भितर तांकांय बी एक उभारी दिवपा जाय, तांकांय बी एक हात दिवपा जाय आनी बरोबर वाडपा जाय। आनी ह्या प्रयत्नांतल्यान आमी अश्यो कितल्यो संस्था मडगांव आनी सभोवतालच्या वाठारांतल्यो हांच्या बरोबर जोडीन कार्यक्रम केलात। आनी आतां त्याच प्रमाणे आतां हो एक नवी कार्यावळ जाता की अश्वमेध कल्चरल असोसिएशन हाज्या सांगातान माझे बरोबर आसा अश्वमेध कल्चरल असोसिएशनाचे अध्यक्ष जे रवींद्र भवनाचे बी सदस्य आसात बाब रतीश केरकर, ताजे सेक्रेटरी बाब आदित्य बिद्रे, आमचे मेंबर सेक्रेटरी बाब सगुण वेळी। मराठी भावगितां, भक्तिगितां, नाट्यगितां अशा वेगवेगळी गाण्याची मेजवानी हातूंत भितर आसतली। ही कार्यावळ जातली 24 ऑगस्टाक स्वर गौरव ह्या नावान 24 ऑगस्टाक सांजच्या 7:30 वरांचेर म्हणजे शेनवाराक सांजच्या 7:30 वरांचेर रवींद्र भवनाच्या मुखेल सभागृहा भितर पाय तियात्रीस जुआंव आगुस्ती ह्या सभागृहा भितर ही कार्यावळ जातली। ह्या कार्यक्रमा भितर स्वरगौरव ह्या कार्यक्रमा भितर सारेगमप आणि तारक मेहता का उल्टा चष्मा फेम रिनाउंड सिंगर आणि म्युझिक डायरेक्टर जाका पयरच भोंगा ह्या चित्रपट जो जाका राष्ट्रीय इनाम फावो जाला, राष्ट्रीय पातळीवेली इनाम फावो जाला भोंगा, त्या चित्रपटाचे जाणे संगीत नियोजन केला तो विजय गटलेवार मुंबईचो वो खास आकर्षण या कार्यावळी खातीर आसतले आनी तो स्वता आपूण ह्या कार्यक्रमा भितर गितां सादर करतलो। आनी ताजे बरोबरच गोंयचे आर्टिस्ट आमचो सदांच प्रयत्न आसा की भायलो आर्टिस्ट जे येता ताजे बरोबर आमच्या गोंयच्या आर्टिस्टांकय बी आमी स्टेज उक्ती करून दिवपा जाय। आनी हातूंत भितर विजय गटलेवारा बरोबर गोंयचे आर्टिस्ट गौरी गावणेकर, तन्वी जांभळे, ऋषिकेश साने आनी अनिकेत डड्डीकर हे या कार्यावळीक आपली गीता कला पेश करतले। या कार्यक्रमाचे सूत्रनिवेदन पल्लवी देसाई करतले आणि म्युझिक जे कोऑर्डिनेशन आसा या कार्यावळीचे संगीत नियोजन गोंयचो फामाद कलाकार विष्णू शिरोडकर वो करता।